Sotan Baba, Bosungeta Duka, Katya Sotan Baba, Bosungeta Duka, Katya Sotan Baba, Bosungeta Duka. सगळ्या तुमकां देव बरो दीस दिवं. एमएसाचें बलिदान भेटयलां देवाक आर्गां दिवन बरी भलायकी मागून अनास्तासिया मार्कीस ताचे पासत मागता आसतना मागूंक लायलां. हाज्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता राफायल आफोन्सो, जॉयल फेर्नांडीस आनी ग्रेसी रॉड्रिगीस तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बऱ्याक बरो, वायटाक वायट हे आमचे सोयंबान आसा, पूण ह्या सोयंबाचेर जोयत व्हरूंक आनी बऱ्याक बरें करूंक तशेंच वायट करतेल्यांकूय बरें करूंकूच न्हय, पूण त्या वोन आशिर्वाद दिवंक जेजू आमकां आपयता. आयज आमी साद्या काळाचो 7वो आयतार पालता तेन्ना आयज पवित्र बालपणाचो दीस समोरमतना दर एकल्या भुरग्या खातीर देवाक दिनवासता. ते देवाक जाय ते भाशेन ह्या कुटुंबाक भेटयलोल्या वर्सां वाडूंक हो आमचो आवंडो बापाक उबारता आनी तांचे सगळे होक आनी अस्मिताय एकामेकाच्या आशिर्वादान आनी सहकारान फावो कर म्हूण आयच्या मिसांत मागुया. ही कल्पना आमच्या मनांत धरून आमी सगळीं मोगाची आनी भोगसण्याची मनशां जावंक देवा लागीं आदार मागुया. आनी साबार फावटी आमी राग निगास घेवन रावल्या, एकामेकाक भोगसिनासतना रावल्या, मोग आमचो दाखोवंक ना म्हूण वळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. भोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर परिदा देवा आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या दुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Christ.
प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खोशी आमी जाणा जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशें कोन्यांनी तुका मागता तेंच करूंक आमकां कुरपा दी. ह्या मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. साऊल उठलो आनी इस्रायेलाचे 3000 विचून काडलेले मनीस घेवन जिफेच्या ओरोन्यांत देंवलो. दाविदाक सोदून काडूंक जिफेच्या ओरोन्यांत तो गेलो. रातच्या काळोखांत दावीद आनी अबिसाय फौजेक मेळोवंक गेले. आपले तकलेशी धोरणीर आपलो बारो तोपून दवरून सावलू फौजे मोडार एका तोंबूंत न्हिदलोलो आसलो आनी ताचे सोरभोंवती अब्नेरा बरोबर फौजूय आड पडली. तेन्ना अबिसायन दाविदाक म्हळें, तुज्या दुस्मानांक आज देवान तुज्या हातांत घाला. तर भाल्याच्या एकाच धोक्यान ताका हांव आतां दोतोरेक तोपता. एकूच धोक्को पुरो, 2 धोक्याची गरज ना. पूण दाविदान अबिसायक सांगलें, ताका मारी नाका, कारण सर्वेस्पराच्या माकलोल्याचेर कोणें जोर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जाय नासतना उरूं येत. आनी दाविदान सावलूचे तकले कडचो भालो आनी उदकाचो गाडगो घेतले आनी ते आपले गेले. कोणेच पडोवंक ना, कोणूच नोकडो जालो न्हय म्हूण कोण एक जागो जालो ना. तर ते सोगले न्हिदलोले, कित्याक सर्वेस्परान धाडिल्लो न्हिदेचो भार तांचेर पडलोलो. दावीद पेले वाटेन वचून वयर दोंगराचे तेंगशेर पयस रावलो. ताचे मोदें वाटेची लांब ओतोर आसली. मागीर दाविदान सावलूक म्हळें, राजाचो भालो हो पडे आसा. कोणाय एका तरणाट्याक हांगा येवं दी आनी तो व्हरूं दी. जोण एकल्याच्या प्रमाणीकपणा आनी विस्वासीपणा प्रमाणे सर्वेस्पोर मोजोरी दिता. आयज तुका सर्वेस्पोरान म्हज्या हातांत घालो, पूण सर्वेस्पोराच्या माकलोल्याचेर हांवें म्हजो हात उखल्लो ना. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सोगल्या मोनान, काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. तोच सोगले तुजे ओकमान बोक्षिता, सोगल्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता.
तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाडायेचो मुकूट घालता. जबाब: सर्वेस्पोर कोनवाडो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोत करून पेटोना, ताचें काडीज काकडुतीचो थेवो, ताचो क्रोध सोदां उरता तसलो न्हय, तो सोदां काल राग धरून रावचो ना, आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास्त लायना, आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब: उदेंत आनी ओस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस आसात तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवाडायेन वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भोगती करतल्याची दया धरता. जबाब: बागयोन पावलोन कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, शास्त्रांत अशें बरयलोलें आसा, पयल्या मनशाक आदामाक देवान जिवो मनीस केलो, निमाण्या आदामाक जिवीत दिवपी आत्मो केलो. आत्मीक तें पयलें दिश्टी पडना, पूण मनशाच्या स्वयंबा प्रमाणें तें त्या उपरांत आत्मीक तें. पयलो मनीस जमनीन तावन घडलोलो तो मातयेचो, दुसरो मनीस सर्गीचो. जसो तो पयलो मातयेचो तशें मातयेची ती ताचे सारकी, आनी जसो हो दुसरो सर्गीचो तशींच सर्गीची ती हीच सारकी. म्हणटच जशें आमी मातयेच्या मनशाच्या रुपकाराचीं जाल्याव तशींच आमी सर्गीच्या मनशाच्या रुपकाराचीं जातोल्याव. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडुपकार. सगळीं उबी रावन उद्गाराची गायन गावया. B9 पान 25 6 श्लोक. B9 पेज 25. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. लुका परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटा तांकां बरें करात, तुमचे शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट कोतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एक पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजें आंगोस्त काडून घे, ताका जुबोय व्हरूंक आडायनाका. तुजे लागीं मागीर ताका दी
आनी तुजी वोस काडून व्हेल्या ताचे कोडी ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सोरी केलोले तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. तुमचो मोग कोत्तल्याचोच तुमी मोग कोशात जाल्यार तातूंत तुमचें पूर्ण कसलें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग कोत्तल्याचोच मोग कोत्तात. आनी तुमकां बरें कोत्तल्याकूच तुमी बरे बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पूर्ण कसलें. पातकी पर्यंत तशेंच कोत्तात. जाचे लागीं परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकां तुमी कित्याक उसणें दितात जाल्यार तातूंत तुमचें पूर्ण कसलें. दिलां तितलें परत घेवच्या मनान पातक्यांक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना हेरांक उसणें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेस्पराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनउपकार्यां आनी वायटव्यां सोरी तो कोणवाळो. तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करूं नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करूं नाकात आनी तुमकां देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकां मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसोर सुयेन बोल्लोलें माप तुमच्या हुटीन पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो आयचे देवाचें उतर दोन वस्तूचेर भर घालता वो लक्ष घालता. पयलें जावन आसा आमकां मोग करूंक उस्कायता आनी दुसरें जावन आसा बोगसोणें दिवंक आमकां मागता. म्हणटूच मोगाची आनी बोगसोण्याची मनशां जावंक देवाचें उतर आमकां आपयता. वर्साक फ्रांसान थंयसर कॉलेरा हें दुयेंस भितर चल्लें आनी ह्या दुयेंसान जायतीं जाणां मरून गेलीं. हॉस्पिटलां आसलोलीं तातूंत सारकी भरती जाली, हॉस्पिटलान फूल जातालीं, जागो आसनासलो. आनी अशें एका हॉस्पिटलान माद्र्यो काम करताल्यो, नान्स माद्री भयण्यो थंयसर काम करतालीं. आनी दुसरेय कामदार आसलोले आनी मारिया नांवाची एक माद भयण थंयसर वावर करताली. सगळीं सोंसणीकायेन मोगान मोयपासान जे कॉलेरा जाल्ले मनीस थंयसर भरती केलोले तांची सेवा करताली. पूण थंयसर एकलो मनीस आसलो तो हे सगल्या कामदारांची आनी माद्रींची हेर दुसऱ्यांची सगल्यांची तिका करतालो. कोणाक कोणाक कसल्या कसल्या उतरांनी तो पाचारतालो, व्हडली व्हडली तापसाण्यो घालतालो आनी हे भाशेन थंयसर तो आसलोलो. एक दीस सभे माजार सिस्टर मारियाक हिकाय तेणें लॉज केली, तिकाय नाका जाल्ल्या उतरांनी उलयली पूण ती ओगीच रावली, कांयच म्हणोंक ना. पूण बेस बरो आपल्याचो वावर करीत रावली. कांय दिसा उपरांत कोण एकलो मनीस थंयसर ह्या हॉस्पिटलान भरती करूंक येता. ताका दुयेंस जाल्लें, कॉलेराचें दुयेंस जाल्लें आनी थंयसर इलाज घेवंक येता. पूण जो एटेंडंट आसलो थंयसर तो ताका परतिता, कित्याक जागो नासलोलो, थंयसर रावपाक घालूंक जागो नासलोलो.
तेन्ना ही सिस्टर मारिया थंयसर पावोन सोदता आनी तांची भासाभास पळयता आनी ह्या मनशाचे नदर मारता. हो मनीस जावन आसा, होच तो मनीस जाणें म्हाका आनी हांगासर एकठांय हांगासर काम करतल्यांक वो दुसऱ्या माद्रींक ताणें लॉस केल्ली, वो व्हडल्या व्हडल्या उतरांनी उलयतालो, नाका जाल्लीं उतरां उलयतालो, तोच तो मनीस. पूण ही सिस्टर ताची दया कोता आनी ताका सांगता ताका धाडय नाका, खंयसरूच एक जागो आसलो, कोणशाक जागो आसा जाल्यार हांव ताका दोतोली आनी तिचो इलाज करतली. आनी खूद आपूण ताची इलाज कोत्ता. आनी 8 दिसां उपरांत जेन्ना तो सोयरानार येता, मरणाचे पिळींतलो भायर सोदता, सोयरानार येता तेन्ना ही सिस्टर जी ताची सेवा कोत्ताली, सिस्टर मारिया थंयसर ना. दुसरी सिस्टर ताची सेवा कोत्ता तेन्ना ताचे लागीं विचारता, ती सिस्टर जी मोगान मोयपासान म्हजी कुयदाद घेताली ती खंय आसा. तेन्ना ती माद्र भयण ताका सांगता ती कालचे रातीक तिका हें कोलेराचें दुयेंस जावन मरून गेली. तेन्ना तो दुखांनी रडटा, दुखांक उडयता, हांवें कितें केलें, हांवें तिका आनी जायत्या जाणांक दुखयलीं, रडयलीं, नाका जाल्यार उतरांनी पाचारलीं, किकोत केली, वायट केलें, पूण हिणें म्हजो मोग केलो. मोगाच्या न्हू, मोगान जाता ते दुसऱ्या वस्तूंनी कांयच जायना. मोग आसा थंयसर सगळें आमकां फावो जाता. म्हणटोच आयज देवाचें उतर आमकां मोगान जिवंक हुस्कायता. सोरेम क्रिकेकार्ड अशें म्हणटालो, मोग कर, तुका कितलेय त्रास पासून पडले जाल्यार, तुजो दुस्मान केद्दोय व्हडलो जाल्यार पासून मोग कर. कित्याक मोग जावन नाका एक उजो, एक किट्टी, घडीक थोडो वेळ ती थोंड जायत, मोग थोंड जायत, पूण केन्नाच तो पालवना, तो जळटोच रावता. इश्टानो, आमच्या जिवितान अशें जाता. आमी मोग कोत्तल्यांचे सांगती रावता आसतना जायते फावटी आमचे मदीं ओजोत जाता, जायतें व्हडपण येता, जायतें वायट येता आनी थंयसर निगास येता. केन्ना केन्ना हांवें इतलो मोग केलो पूण म्हाका बरेंपण मेळूंक ना, असलीं जायतीं चिंतनां येता, देखून मोग थोंड जाता. पूण आमी मोग आमचो उणो कोचचो न्हय. जे भाशेन हे सिस्टर मॅरीन तिणें आपल्याचो मोग ह्या आपल्याक वायट कोत्तल्यांक पासून दिलो, ते भाशेनूय आमी आमचो मोग दुसऱ्यांक दिवया. हें जेजू शुभ वर्तमानान आमकां हुस्कायता आमच्या दुस्मानाचो. हे भाशेन आमी मोग करूंक जायो, आमकां वायट कोत्तल्यांचो, आमकां पिडापीड दितल्यांचो. हे भाशेन आमी मोग करूंक आमकां हुस्कायता. आनी तेच भाशेन आयचें वाचप, पयलें वाचप आमकां बोगसोणें दिवंक उलो कोत्ता. कोण बरी सावलो दाविदाक मारूंक सोदतालो, पूण शेवटी तोच दाविदाच्या हातांत पडटा, पूण दावीद ताका मारिना. आनी हें घडीत पळोवन सावलो आपल्याची चुकीचें बोगसोणें मागता. आपूण कितें केलां तें सारकें न्हय म्हूण वळखून घेता आनी बोगसोणें तो ताचे लागीं मागता. इश्टानो, जेन्ना दुसरें वर्ल्ड वॉर चलतालें तेन्ना जायते ज्यूज आसले तांकां बंडखोणीन घालताले, कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान घालताले, तांकां जिवेशी मारताले. सुमार 6 मिलियन्स तरी ज्यूजांक मारले. आनी तेन्ना कॉरी आनी बॅट्सी म्हणलोली, हांचो कुटूंब आसलोलो, डाच फॅमिली ती, तांचो जे कोणा हे भाशेन जुदेयांक मारूंक सोदताले, ज्यूज आसा तांकां मारूंक सोदताले, तांकां तीं आदार कोत्तालीं, तांकां सुरक्षीत जाग्यार पावयतालीं. आनी कोणें तरी तांची खबर सांगली, ती आदार कोत्ता, देखून तांकां दवरलीं. कॉरीक, बॅट्सीक आनी ताच्या बापायक दवरलीं आनी बंडखोणींत घातलीं. आनी बंडखोणींत घालून तांकां ताच्या बापायक 10 दिसांनी जिवेशी मारलो. आनी त्या उपरांत हांकां दोगांयकूय कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान थंयसर ज्यूज आसले तांचे भितर घातलीं. आनी ताची भयणीक बॅट्सीक, कॉरीचे भयणीक बॅट्सीक थंयसर जिवेशी मारली. आनी हेर जायते जाणांक जिवेशी मारली.
आनी हें सगळें पळोवन ता सारकें निराशी जाले. पूण जेन्ना दुसरें व्हड काबार जाले आनी तांकां कोयदी आसले तांकां सुटका दिली तेन्ना ते साबार देसांनी उलोवप करूंक गेले आनी ताचें उलोवप क्रिस्ती उलोवप जालें. म्हणजे बोगसण्याचें उलोवप कोण बरी म्हज्या बापायचेर वा म्हज्या फॅमिलीचेर म्हज्या भयणीचेर तांणी वायट केलें आनी हांवें तांकां हें बोगशिलें. आनी अशें एक कडेन फ्रांसाक जर्मनीक तें भाशणदार कोत्ताले बोगसण्याचेर तेन्ना कोण एक मनीस ताका हें भाशणदार जाल्या उपरांत मेळूंक येता आनी म्हणटा तुवें बरें सांगलें. आनी तेन्ना तो ताका सांगता हांव जावन आसा एक गार्ड आसलोलो कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान. जेन्ना तूं आनी तुजी भयण आसलेली तुजी भयणीक जिवेशी मारपाक हांवूय आसलोलो. तुवें बोगसण्याचेर हें टॉक दिलां हें उलोवप केलां तें म्हाका भरपूर आवडलें आनी म्हाकाच म्हजीच लॉस कशी दिसली. देवान म्हाका बोगशिलें आनी तो हात मुखार काडटा आनी म्हणटा तूंय म्हाका बोगूस. आनी तेन्ना हें कोरी सांगता ताचे भितर राग येता निगास येता रिवेंज घेवपाची येता आनी तेन्ना एक मागणें कोत्ता देवा म्हजे इमोशन्स आसा तूं ती कंट्रोल कर. ही भावना आसा ती तूं सांबाळ आनी ह्या मनशाक बोगसूंक म्हाका तुजी घोटाय दी. आनी आपल्याचो हात दिता आनी ताका बोगसणें फाव कोत्ता. दिसता न्हू बोगसणें दिवपाक सोंपें न्हय. उदी करून जेन्ना आमचेर वायट कोत्ता जेन्ना आमचे घराणी घालतात जेन्ना आमकां दूख दितात असल्या मनशांक बोगसणें दिवपाक सोंपें न्हय. पूण जायतीं मनशां आसात हे भाशेन बोगसणें कोण परी दिवचें ही क्रिस्ती आमचें शिकोवण जिवितान वेव्हारान घालची तें आमकां दाखोवड कोत्ता. तर मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमच्या जिवितान ही दोनी वस्तू सांबाळूंक प्रयत्न करुया. मोगाची मनशां जावया आनी बोगसण्याची मनशां जावया. उबी रावया. आमचो बाबाट आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा सोरपदीदार बापा सर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राच्या चलया तो पवित्र आत्म्या उर्वी गोरवी सावलो आंकवान बरे थान सोमलो हॉस्पिटलांत ताका ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निगिबिलो तो मेल्ल्या देंवलो तिसरे दिसा मेरेलो शिवन जालो सर्गार चडलो सोरपदीदार देवाच्या वचन बसला. थंय तां जिव्यान मेल्ल्याची मुडसुवी करूं घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो येता पातकाचे मोगसणे कुडीचें जेवण सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचो आदार मागून आमच्यो गोरसो ताच्या हातान घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मिसावांत ते वांटो घेतात म्हूण वळखून एकामेकाक सहकार दिवंक आनी पाप सायबा आनी बीस सायबा सांगाता जेजूचें कार्य तांणी फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. आतांच आमच्यो वेंचणुको सोंपल्यात तर लोकांच्या बरेपणा पासत वावुरता तसलो सरकार आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या गांवांत वाड्यांत ज्यो दुस्मानकायो आसात त्यो पयस करून आमी मोगाचो एकचार घडोवंक आनी जेजू क्रिस्ताचे मिसांव आमी फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया.
तांच्या कुटुंबांनी शांती मोग आनी समजिकाय वाडोवंक आनी दर गोराब्यान दुसऱ्या गोराब्याची गरज वळखून तांच्या आदाराक सदांच पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. पवित्र बालपणाच्या दिसा आमी हे पवित्र बालपणाचे संस्थेन वावुरतात तांचे पासत मागता. भुरग्यांक तांचे होक सदांच मेळूंक आनी भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर सगलो आदार तांकां मेवल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा, आमच्यो गोरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या जण एक एकल्याच्यो गोरजो तुज्या हातान घालता. हद्दी करून आमकां सगल्यांक मोगाची आनी बोगसण्याची मनशां कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. भेटोवनूय आमी गायन गावुया. कितें घालताय त्या उंड्यान. C21 पान 30 आनी 7. C21 पेज 37. म्हज्या बाबणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सौर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या दादलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मारून घेवन सर्वेस्परा फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबोय. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमची सोबें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सौर काळें सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जोब नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणां जिखलें आम्हा समेस्तांक जिबी सासणाचें. आपले मोहिमेचोक प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, करोस पवित्र
तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोस मरो सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुटले, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुटले, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोड परगटुया, जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखार मळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्ताची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुता देवाची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये बागेवन झुजे तुज्या पुतेच्या सांगाती बागेवन दोन वृतां आनी सौर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमकां सगल्यांक मोगाची आनी बोगसण्याची मनशां कर म्हूण जेजू लागीं मागून जेजून शिकवलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र चे राय सामकायो तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलाल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांतली पातकांतली ताणलेली निवार. दय करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बोरभाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. जेजून आमच्या सुम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती ताणी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमण तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदन राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
हो तो जिवो जेजू आमचो सरवंडार जाणें आमकां बोगसणें दिलें आपल्याचो मोग आमकां पाठयलो सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण चेकाच तरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. जेजूक आमच्या खाडसांनी शेवतना आमी गायन गावया. जिओ नु D22 पान 59 D22 पेज 59. Yeah.
उबी रावया. प्रार्थुया. विस्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमकां वाडोवन सर्गीचें सूख तूं आमकां बासायताय. ही तुजी बासावणी बेगीन शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. कळोवण्यो. फाटल्या आयतारा कलेक्शन जालां 60 आनी 5,500 रुपया, 65,500 रुपीज. बुधवारा दीस कलेक्शन जालां 4,820 रुपया, 4,820 रुपीज. आनी दुसरें कलेक्शन केल्लें कलेक्शन जालां 58,880 रुपया, 58,500 रुपीज, 800 रुपया. सोमारा दीस 4:30 वाजता मागण्याची जमात आसा. इगोजेन पेंट करपाचो वावर हातांत घेतला. ह्या वावराक तुमचो सहकार जाय. तशेंच इलेक्ट्रीक वायरींग नवे मांडावळीन घालूंक आनी बसपाचे बांक आसात ते परतून इगोजेन दवरूंक वावुरता. ह्या वावराक तुमचो दुडवांचो आदार मागता. क्रिस्माचे तशेंच पयल्या कुमन्याचे फोटोज आयलोले आसात. उपकार घेवन ऑफिसान येवन भरचे. प्राचीत काळ व पास्कांचे परबेक तयारी. मार्साचे दुसरे गोबराचो बुधवार त्या दिसाक इगोजेन 4 मिसां दवरल्यान 6:30, 7:30, 8:30 आनी सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस. सगल्यांनी मिसांत वांटो घेवन प्राचीत काळांत भितर सरुया. प्राचीत काळांत गूड सॅमरिटन फंड हाचे खातीर आमचे लँटन कलेक्शन जातलें. देखून घरांत बॉक्सां पाठोवन दितल्यान उपकार करून एक बॉक्स घरांत दवरचें. केन्नाय तुमी नवी गाडी वो स्कूटर घेवन येतात ब्लेसींग करपाक, मिसा उपरांत येयल्यार अदीक बरें जातलें. फाब्रिकाचे तशेंच कॉन्फरन्साचे कमिटी फुडल्या 3 वर्सांक 2022 ते 2025 वेंचून काडूंक बिस्म साहेबाच्या घरांत तावन चीट पाठयल्यात. कॉन्फ्रार वांगड्याची जनरल बॉडी मिटींग करूंक आनी तशेंच नांवां सुचोवंक मागता. अभिराचे पयले आदीं ही नवी कमिटी सोंपून येवंक जाय. मार्चाचे 8वेर इंटरनॅशनल विमन्स डे वस्तऱ्यां खातीर भेटयलेलो दीस सांजे 6 वाजता आमचे हॉलांत केरीत कार्यावळ घडोवन हाडल्यात. पिराय 16 वर्सां आनी अदीक ही कार्यावळ खास वस्तऱ्यांक जातली. उपकार करून ऑफिसान नांवां दिवंक मागता. फुडल्या आयताराक मिसाची माळावळ करूंक. पयल्या मिसार SSVP, दुसऱ्या मिसार कॅटेकिस्ट आनी सांजे मिस जातले ताका सिनियर सिटीजन्स. आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया. वचूया. F23 पान 9 आनी 6, F23 पेज 96. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट करतल्यांक वचूया. दुस्मानाक वेग मारुया.
शांतीन वचूया